नमस्कार. आज आम्ही ह्या वॉर्ड नंबर 2 तुये मुर्मुसे ह्या गावान आणि ह्या गावान तुमकां खबर आसतली लोकांची उदकाची समस्या किती आसतात. ह्या वाठारान कमीत कमी 80 ते 90 घरां आसात ज्या घरांनी उदक पावना. कमीत कमी 1.5 ते 2 महिने जाल्ले आसा ह्या गावान उदक पावना. जाणून घेवया हांगासर जे स्थानिक लोक आसात ते ह्या बद्दल कितें म्हणटात पळय ते. हांव साई प्रसाद कुबडे, गोंयकार पण न्यूज चॅनल. क्या जोडून कर आणि तू का खाली आम्ही गेलो मध्ये तुला सांगलो तो मग गेलो ना आम्ही जवळजवळ 20 किलो गेलो आणि तू मग कोकणीतून दिल्ली पळयची त्यांना गेलं त्यांना तो होयो बघता परिस्थिती गंभीर ना पोहोचण्याची प्रॉब्लेमच आहे. काल खरा योगाचा काल नाही कितले दीस उदक येना तुमकां आता? आता संपूर्ण एप्रिल मार्चापर्यंत सबन मार्चान अशें जाता. संपूर्ण मार्चान एक दीस येता, दुसरे दीस येयनाच ना पयले पयऱ्यांनी दिवप चालूच आसा. आमकां कंटिन्यू पयरे केलेत. पयऱ्यांनी दितात न्हू, पण तो मिनिमम पिरियड त्या टायमार ते तितके दिवंक जाय न्हू. एक 3 तास तर 3 तास कंटिन्यू येयल्यार कोणाचो प्रॉब्लेम नसता. पण तो 3 तास पाऊण तास आमकां उदक येता. JEE कडे तुम्ही कॉन्टॅक्ट केलो? येयचे माझे कडेन लेखी मी तांकां पर डे तेंचे कडेन मेसेजी सुद्दां आसत. कितें फीडबॅक सांगलो तुमकां JEE नाही? करुया म्हण सांगता. सांगता तो फक्त आश्वासनां दिता तुमकां? आश्वासना आणखी टँकराचो प्रोविजन केला कितें तेंच्यांनी तुमकां? टँकर धाडटा म्हण सांगतात, पण ते तशें जायना. टँकर खंय तरी आयज म्हाका आतां टँकर धाडला, पण तो खंय चलता किंवा कितके घरांक पाणी आहा न्हू तेच कारण फूल सबन आसात न्हू. वॉर्ड सबन संपूर्ण उदका शिवाय आसा. घरान वापरपाचो टँकरचे उदक तुका सेपरेट धाडटा पिवपाचें सेपरेट अशें कितें सांगलो? ना 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 अशें कांय ना, टँकर एकच कॉमन टँकर. कितल्या घरांनी उदक येना तें? आता जवळ 70-80 तरी असतील. 90 घरांक सुमार आसा. टोटल 90 घरांक उदक येना. प्रायव्हेट टँकर एक प्रायव्हेट हाडले जाल्यार कितलेशे टँकर हाडलेले आहात. तुमचो तळी आहा थंय टाकी आहा तेका ते बांय आहा बऱ्यापैकी तेका भरपूर उदक आहा ते उदक पावना तुमकां. 14 दीस झाले. आता 14 दीस जाले तो पंप बिघडला आणि मी 14 दीस फॉलोअप करता, पण तो पंप सारको दुरुस्ती करा म्हणून, पण तेचेर अजून कांयच तेचेर येना. JEE इन्स्पेक्शन करता बीन अशें कितें सांगला येवन? केलें सुद्दां तेंच्यांनी, इन्स्पेक्शन केलें येवन सुद्दां केला. फॉलोअप काय ना? फॉलोअप म्हणजे हेच गोष्ट. पाणी येईना आमकां. 2 दीस मोर्चा येयलो, 2 दीस उदक येता, 2 पयरे बरें उदक येता, परत तेचेर प्रोविजन काहीतरी ते बाबा पंप बिघडटा जाल्यार त्या पंपाचेर काहीतरी नवीन दुसरो स्पेअर हाडून दवरपाक जावो, किंवा त्या गोष्टीचेर खंय तरी बाबा कित्याक पंप वयता हेचेरय खंय तरी लक्ष दवरूंक जाय न्हू. हे कोणचे ते वरिष्ठ ते अधिकारी आहात तेंच्यांनीच खंय तरी तेचेर लक्ष दवरूंक जाय. महिन्यापासून आमकां उदक कमी आहा. आमी कितले फावटी आमी प्रायव्हेट टँकर हाडले, हांकां कंप्लेंट केली जाल्यार काय लक्ष दिनात ना ते. आणि कितें ही आमची भांडी आमकां पाणी येयना ते आमी पटीन बी सांगिना. ही सगळी भांडी आमची रिकामी आहात आता. आणि वयर जावन आमी कंप्लेंट केली, कोण दखल घेयना काय ना. नवीन आमदाराकडे बी सांगल्यात अजून कॉन्टॅक्ट चालू. अजून कॉन्टॅक्ट करून आणि तो अजून तोंड दाखवून दिली. 20 वर्सां आमी हांगासर काडटात. सामके पाण्यासाठी तळतळाट भोगतात. सगळे सांगले, ह्या पंचांक सांगले, आमदारांक सांगले, मंत्र्यांक सांगले. आमचो पार्शेकार सर येयलो, पार्शेकारान सांगले येदी मोठी लायन घालती म्हणून सांगले आमकां. घातली, पण त्या लायनीन पाणीच ना जाल्यार लायन घालून कितें फायदो आहा. तें खरें आहा. तेणी आपले प्रयत्न केल्ले, पण आमी तांकां सांगले की कितें हांगा मोठी लायन घालून कांयच फायदो ना. मोठ्या लायनीन मोठा पाणी जाय. मांयक पाणी आसा, चांदेलाक पाणी आसा सकल, आणि एक हें आहा हांगा एक टाकी आसा, ते टाकयेक पाणी आहा. आनी सदांच सांगतात काय आमच्या नळा ताका पावना. टाकयेक म्हणटा रातचे सोडटा, दिसाचे सोडटा, केन्नाय सोडटा. लोक सकाळचे थोडे वयता कामाक, पाणी येयलें तांकां कांयच ना, फूस पाणी येता. तर दुसरी हांगा एक टँक आसा, त्या टँकाचें पाणी चडया म्हटल्यारय आयकना. अशें करून आमकां अशें सामकें
हे करता त्रास करता. आता 8 दीस जाले तुम्ही आमच्या घराकडे या. माझी 8,000ची टँक आसा, तितून जर एक थेंब पाणी आसा जाल्यार तुमकां सांगता आयकता. आत्ताची गजाल. मे म्हयनो लागीं पावलेलो आसा, गरमेचे दीस वाडलेले आसा. जर तुमकां अशेंच आतां उदक येयना जाल्यार फुडलें तुमचें पाऊल कितें आसतलें? हांव सोडचो पडटलो स्वस्त पडटलो. त्याला खाली जाता दुसऱ्या बिगाडे रावचें पडटलें. सदांच जर नाल्यार करतो आमकां तेका एक पर्याय आहा. डेली आमकां टँकरान हाडून पुरवत ना. हांवें टँकर हाडला 8 दिसां पयलीं, तो सगळो सोंपलो. कारण 8 दिसां पयलीं 8,000 ते पाणी हाडलें जाल्यार 8 दिसांत ते सोंपले. कित्याक सोंपले? 8 दिसांत जर काय प्रगती जावंक ना जाल्यार आम्ही मोर्चा काडटली सगळी. आम्ही बरं हो प्रश्न आसा. जेवणाक जायला पाणी ना आसा. आज सांगा परवा दुसरी गोष्ट आमकां हांगा पयरे आसा. आज आयले फाल्यां ना. फाल्यां जर चुकले तर परवा ना. परवा जर चुकलं मातशें येता पण 4-5 दीस पाणीच नासता. आज परिस्थिती तशी आहा. काल पयरो आसलो, काल येवंक ना, आयजूय ना, फाल्यां येयले जाल्यार कळ्ळें ना. तुमी आतां सगळ्यांचे मातशें टँक चॅक करा आनी ते जर टँक चॅक करीत जाल्यार एक्चुअल परिस्थिती काय आहा ती तुमकां कळटली हांगा. काल खरा येवपाचो आसता, काल ना. पयले काल आमकां